येवकार तुमकां गोंयकारांनो, आयज आमी वडवड गांवांत आनी हो व्हिडिओ काडपाचो कारण म्हटल्यार काल जो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो गौतम नायकान एस डेप्युटी सरपंचान काडलेलो. हांगासर तुमी पळोवचो शकता, हांगा खड्डो पडलेलो म्हण तेणी हें केल्लें. सो हो खड्डो कसो पडलो आनी कित्याक लागून जालो, सो हेचे ब्रीफ जे आमचे लोकल हांगासरले ते तुमकां सांगतले. हांव प्रशिला आनी हांव कामांक म्हाका एकूच रस्तो आसा वचपाक आनी येवपाक. सो काल इवन हांव 1:45 पावणे 2 सुमार सुद्दां अशें पास जाला. बट म्हाका तेन्ना सुद्दां ते इतले व्हडले कांय दिश्टी पडना हांगासर की अख्खो रस्तो हे करपाक पडला. म्हाका ओन्ली धाकटे इतले दिसलेले. बट आनी तेणे एक स्टेटमेंट दिल्लो गौतमान की म्हाजें नांव तेणे मेन्शन केला की प्रशिलाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली लोकल MLAक सांगपाची. हांव म्हणटा म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसल्यार एक्सेप्ट करता. बट हांगा ऑथरायज पर्सन कोण आसा आनी इलेक्टेड पंच मेंबर्स आसा तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली पयली तेंच्यांनी MLAक आमच्या इन्फॉर्म करपाचे आसलेले. सो तेंच्यांनी ते करूना. बट म्हाका अशें दिसता की तेणे ते स्टेटमेंट केला पळय प्रशिलान MLAक सांगपाचे, तो म्हाका चूक कसो दिसता खंयच्या खंय. काल एक माझे नाव मनोज नायक. काल एक हांवें व्हिडिओ म्हाज्या बद्दल व्हायरल जालो तो हांवें पळयलो. कित्याक राती हांव पेंटिंगाचें काम करतालो तेन्ना म्हाका व्हिडिओ कोणें सेंड केलो. अप टू 2:30 सुद्दां रातचो हांव पेंटिंग करतालो घरा कडेन. म्हाका तें पळोवन मातशें वायट दिसलें. सो हांव कितें म्हणटा, हो जो बारीक तळ्याच्या बांदार जो बारीक होल आसलेलो तो हांव सांगता जाल्यार सुद्दां म्हाका म्हाज्यान पुरोवंक जातालो तो बिश्टे सिमीट कितें घालून. सो इतको इश्यू करपाचो गरज नासलो. आनी म्हाजें नांव जो हें बदनाम करता न्हू तो हें बरोबर न्हू म्हाका तरी दिसता. कित्याक तुमचे कडेन तर जायना अशें करून काम न्हू. पंचायत एक्चुली तें काम पंचायतीच्या मेंबरांनी जावं वॉर्ड पंचायत मेंबर कोण आसा न्हू वॉर्ड नंबर 7 तेणें येवन प्रत्येक म्हयन्यान बाबा कितें कितें जालां वॉर्डान, बाबा लायट पेटना, पोल अशे बँड जाल्यात, तेजेर लक्ष दिवपाचें जाणून आमचें नांव कित्याक पिड्यार करता. आमी कितें केलां हेंचें. आनी आमी जरी तर तसलीं कामां करूंक गेले जाल्यार आमकां धमकी येता, तूं वॉर्डान कित्याक इंटरफियर जाता काय म्हणून. सो हें जें तो करता तें म्हाका तरी वायट दिसता. अशें जावपाक जायना. आनी बेश्टे आर्जीचो MLA सांगपाक जाय आसलेलें अशें काय आसना. तुमचे कडेन जाता जाल्यार तुमी सॉल्व करपाचें. मागीर तुमचे कडेन जायना जाल्यार मागीर MLAचे वचून तो उलयना सुद्दां कितें जाता सुद्दां जाल्यार तुमी तेच्या फुडें वचूंकूच जाय अशें दिसता म्हाका. इतकें सांगून हांव म्हाजें म्हाजें नांव मनोज आनी हांव आर्जीचो मेंबर. हांव कुडका गांवाचो. हांव आतां एक्चुली तुमी काल तो व्हिडिओ व्हायरल जाला तो पळयलो गौतम नायकाचो. सो आमी आतां ते एक्चुली सायडीर येयल्ले पळोवपाक एक्चुली. आनी आतांच आमकां एक 2 जाण लोकल मेळलेले. ते आमकां सांगपाक लागले की 2 वडेज सुद्दां थिंगा एक धाकटोच फोणको आसलो. सो हांव गौतमाक सांगूंक कोता इतले तुवें पब्लिसिटी कित्याक लागून केली ती. आनी जो तूं MLA एक तुवें कसलो स्टंट केलो, पॉलिटिक्स स्टंट केलो काय तुजें शो ऑफ करपाक तुवें केलें तें. सो हांव तुका एक सांगूंक कोता, जेन्ना तूं म्हणटा MLA सातांद्रेचो फक्त तेका सपना पडटा खूंय दोंगर हे झाडां काप करता, दोंगर कट जाता, खूंय कोण इलिगल करता, सारकें तेजें. तुका सपना पडला जाल्यार तेणी तुका सांगलां. हांव गौतमाक विचारपाक आमच्या MLAन तुका तेका सपना पडटा म्हूण सांगलां काय तुका तो सपनान येता की तूं तेका अशें दिसता काय तुका अशें दिसता की तूं तेका तुज्या सपनाकूच येता तो. सो त्या खातीर तुका तेज्या सपनाचें पडलेलें आहा. आमचे MLA कितें करता पळय ते लोकांक फसत करता. आनी तो केन्ना स्टंट करना. आयज काल सुद्दां तूं म्हणटा MLAक रिस्पॉन्सिबिलिटी नासला. जेन्ना आमी 11 सायडीर गेलेले आमी 4 येयला घरा तोवूय जेवंकूच ना. तूं म्हणटा तसो चाव पिवंक ना, जेवंक ना, तसो आमचो MLAय रिस्पॉन्सिबल. तो जे इलिगलिटी प्रमोट जाता ते स्टॉप करपाक वयता. आनी जेन्ना तो स्टॉप करूंक वयता पळय इलिगलिटी तेन्ना तुजी नांवां आसताच थिंगा. जेन्ना पळोवंक गेल्यार आमी जेन्ना हावजींग बोर्डाचो प्रोजेक्ट जालोलो बांबोलीम मिलिटरी हॉस्पिटल मिलिटरीच्या फाटल्यान तेन्नाय तुजें नांव घेतलें. काल आमी गेले ताका कडेन जेन्ना वयर दॅट मिलिटरीच्या सायडीक कोयर आसा थिंगा आमी हे गेले विजिटिंगाक तेन्नाय तुजें थिंगा इलिगलिटीन नांव घेतलें. सो तुका कितें जाय MLAन केलेलें इलिगलिटी प्रमोट केलेली जाय काय तेणी बरें कामां केलेलीं जाय. सो जे भाशेन तुका हें आतां हेजें सांगूंक कोता हो फोणको आसलो इल्लोच खंय पूण तुवें तें आख्खें व्हिडिओ एडिटींग करून सगळें केलां. तुका हांव इतलें सांगूंक सोदता की तुकाडे जर व्हिडिओ आसा पयलीं जे काम कोच्या स्टार्ट पयलीं ते आवट कर तूं. ना कडेन तू पीक आसा जे तुवें इमेजीस काडला
तेवूय आउट करचे कित्याक गोंयकारांक कळपाक जाय तूं स्वत कितले उलयता आनी स्वत हिंगा कितलो सारको इन्सिडंट हो घडलोलो म्हणून ते लोकांक कळपाक जाय बेश्टे मिडियाचेर येयले उलयले आनी जी मिडिया तुज्या वांगडा आसली पळय ब्रिफींग तुका क्वेश्चन करताली तो सद्या पयलीं फर्स्टूच एडिटींग आसा ते आमकां कशें दिसना की कितें रायट केलेलें कित्याक जेन्ना लोकल्सान आमकां सांगलें थिंगा ऑलरेडी माती घातलेली आसली खंय आनी हांगा कांयच नासलो फक्त जस्ट एक फोंडको आलो खंय पूण पोको आलो पूण इतले फोडोंक नासले पूण तुमी जेन्ना हांव MLAचें नांव घेतलें पळय तेन्ना तुमी MLA रिस्पॉन्सिबल केलो डिफायन केलो की नांव तेजें PTR करपाक पूण आतां एक्चुली व्हिडिओ स्टॉप करता कित्याक पावसाक लागून जेन्ना गौतमा जेईक इन्फॉर्म केले PWDच्या की सायडीर अशें जालां म्हणून पूण जेन्ना जेई हिंगा पावलो पळय PWDचो ही एक्चुली ही तेंची प्रॉपर्टी जावन आसा गव्हर्मेंट PWDची सो हांव जेई जेन्ना हिंगा पावलो जेन्ना तुवें MLAक आमच्या कित्याक इन्फॉर्मेशन दिवंक ना तें हिंगा अशें जालां म्हणून सो तुमी कितें म्हणून हिंगा करूंक सोदताले कित्याक लोक सांगता ते प्रमाणे थिंगा फोंडको जालो पूण जेन्ना तुमी आमकां व्हिडिओचेर दाखयला तेन्ना व्हडलो फोंडको दाखयला आनी तुमकां अशें दिसलें की तुमकां गव्हर्मेंटाच्या पयशांनी कामां करूंक जायना तुमकां प्रायवेट बिल्डरांक कडच्यान मशिनां माती मागची पडटा की अशें हांव काबरालाक सुद्दां सांगूंक येता PWD मिनिस्टराक जेन्ना अशें कितें इन्सिडंट घडटा जे कितें जावच्या पयलीं लोकांक कितें डॅमेज जावच्या पयलीं तुमी प्रायवेटांक आपयतले आनी कामां करून घेतले काय तुमी तुमच्या पयशांनी करतले कामां एज अ तुमचो एक ऑथॉरिटी आसता म्हणून तुमी कामां करून घेतले सो तुमी एक लक्ष दिवपाचें आनी हांव गौतमाक सांगूंक सोदता जेन्ना असले इन्सिडंट जाता तुजी रिस्पॉन्सिबल आनी तूं सदांच म्हणटा कार्यकर्ती आमी रेव्होल्युशनरी आमी सदांच गोंया पासून वावरता आमचो MLA सदांच गोंया पासून हें करता आनी तुका हांव सांगूंक सोदता जेन्ना कितें तूं करता पळय तें स्वतान कर आनी स्वत कर जेजो सोशल तूं वर्कर म्हणटा स्वत कामां कर आनी स्वत व्हिडिओ वायरल कर आनी बरी कामां कर आनी जेन्ना गरज पडटा पळय कोणाकूय उलो मारचो पडटा तसोच हांव तुका सांगता जेन्ना MLA तूं आमचो तुमचो करता डिफरन्शिएट बिल्डींग करूं नाका आनी हिंगा पॉलिटिक्स टर्न करूं नाका तूं कितें करता तें सातें कर लोकां पासत कर आनी लोकांक कळपाक कर कामां तुजी कितें बरी करतली तेन्ना लोक वयर काडपाक जाय लोक तुवें आपणाकूच वयर काडप न्हू लोकांनी तुका वयर काडपाक जाय सो हांव मागता तुका जेन्ना अशें इन्सिडंट जाता तेन्ना बरीच कामां कर म्हणून देव बरें कर तुम्ही सगळे हे ऐकले आता कितें सांगला ते सगळ्यांनी सो हेजे वाडल्यान जो हेतू आहा तेजो गौतमाचो तो तुमकां आतां सारको सांगता सो तुमी आतां हांगा पळयता हे कटींग केल्लें आसा पळय सो हांगा जे आमी जे लोकलांनी आतां सांगला आमकां ते हिशोबान हांगा पावणे दोनांक हांगासरले लोक जे पास जाल्ले तेन्ना हांगा फक्त 2 ट्रकांची माती डंप केल्ली आसली खंय आनी हांगा बेस्ट होल आसलो खंय सो हे जे इतले हे करपाचें कारण हेका म्हणजे हांगा तुमी पळोवंक शकता फाटल्यान एक मानस बिल्डराचे 71 प्लॉटाचो प्रोजेक्ट येता तेजे सायडीक आनीक 2 बंगले येता सो हे प्रोजेक्ट करतले जाल्यार एक्चुअली 6 मीटर वायड रोड जाय सो हांगासर 6 मीटर रोड वायड ना एक्चुअली 4 मीटर होता सो तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर सायडीक तेणी माती घालून सगळं पुरयला सो ह्यो कोणको मारलेलो तेका 2 ट्रकाची 3 ट्रकाची माती कित्याक जाय हे क्लियर कट करून येता की हांगासर बिल्डरांक रोड करपाचो 6 मीटर वायडनींग सो हो हे जे प्रोजेक्ट पास जाल्ले हे तेजे टेन्युअरार पास जाले लास्ट इयर आमी ITI मारलेल्या हेचे आमचे डॉक्युमेंट आहा सगळे सो हेजे फुडें जे कितें करूंक जाय हे आमी करतले आनी हेजे फुडें कितें इलिगॅलिटी फुडें चलता ही पळय की आमी तुका नेक्स्ट व्हिडिओन दाखयतले तुमी हांगा पळोवंक शकता हे पळोवंक शकता हांगासर ऑलरेडी क्रॉस ड्रेन आसा हांगा क्रॉस ड्रेन आनी ती पळय इल्लीशी आसा आनी तेजे सायडीक हांगासर बारीकसो होणको पडलेलो सो तुम्ही पळोवंक शकता हो होणको पडलेलो जाल्यार तेंचो होणकोच पुरोवपाचो जालो माती घालून हांगासर पंचायत आसा तेजी भयण सरपंच आसा सो तिका हाडून हांगा इन्स्पेक्शन करून कितें करूंक जाय करूंक जाय तेणी प्रायव्हेट बिल्डरांक हाडले मानस बिल्डराक नांव घेतो ओपन दितो तेणी हेल्प केले हे केले सो ही पब्लीक प्रॉपर्टी प्रायव्हेटान कोणी डॅमेज करूं शकता तसो फाल्यां हांवूय रोड फोडटा आमच्या वाड्यार आनी हांवूय म्हाका जाय ते करूं शकता सो गव्हर्मेंटाक म्हाका सांगूंक जाय जर प्रायव्हेट मनीस जर हे गौतम नायक जर अशें करूं शकता तर आमी करतले फाल्यां सो फाल्यां म्हाकाय विचारूंक जाय सो हांव हेजेर थरल इन्क्वायरी मागता आनी थरल इन्व्हेस्टिगेशनूय करचें पडटलें हेका सो म्हाका हेजेर थरल इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी हांव कितें फुडें कितें करूंक जाय तें आमी करतले तूं दाखोवंक शकता हांगा कितलो रोड वायडनींग केला थंय हांव पळोवंक शकता हे पळय हांगा तेणी फोल्ड आहा हांगा कॅनल आहा दाखय हांगा हे पळय तेणी पायपां फोडून उडयले तेणी PWDची पायपाय फोडल्यात होल जर मदीं पडला रस्त्याक पायपलायन सायडीक आसता रस्त्याची ती कशी फोडली तेणी
तुम्ही पळोवू शकता काल त्यांनी व्हिडिओन पयली होल दाखयला मागीर हेज्या व्हडल्या सगळे एडिटिंग करून दाखयला तेणी हे पळोवू शकता तुम्ही कितलो रोड वायडनिंग केला आणि हांगा मँग्रोव्स आसा मँग्रोव्सूय आहा तेणी फिलिंग केल्ली आसा हांगासर लँड फिलिंग केल्या सो हेजेरूय इन्क्वायरी जावंक जाय हेजेर आमी कितें करूंक जाय लिगल ते आमी करतले तो येता बेश्टोच व्हिडिओ काडटा जर थंय इलिगलिटी जाता थंय हेजें नांव येयल्लें आसता फाटीं तेणी सांगल्या भावान वयर आमचे मिलिटरी कॅम्पा कडेन फाटल्यान जे गव्हर्मेंट क्वॉर्टर आसा थंय तेजें नांव येयल्लें गौतम नायक म्हणून काल आमी डेट्याकडे इन्स्पेक्शनाक गेल्ले स्पोर्ट्साचें इन्स्पेक्शन आसलें थंय एक ट्रक पास जाता म्हणून आमी तेज्या फाटल्यान गेले पळयता थंय 10 मीटर रोड वायड जाल्लो आसा तो तितूनय तेजें नांव येयल्लें आसा हांगासरूय तो इन्व्हेस्टिगेशन हेवूय ते इतले 71 प्लॉट्स येता हेजे व्हडले हांगा गांवान उदक ना तोच बोब मारता तेजी लोकलूय गांवचे आमचे कडेन येता कंप्लेनी घेवन उदक ना सो हेंका कोण उदक दितलो सारखे हो 3 मीटर रोड आसा हो 6 मीटर रोड वायडनिंग करून दाखयता कित्याक हेंका एक्झिस्ट रोडूच ना हांगासर जे प्लॅनर आहा जे आमी ITI काढल्या तेजेर एक्झिस्टिंग हेंका रोडूच ना 6 मीटर वाड्यान तेंच्यांनी दाखयल्लो आसा 3 मिटराचेर हे सगळं नाटक हो रोड वायडनिंग 6 मीटर करून हे बिल्डरांक रस्ते करून दिवपाचे तुमकां आमी